Casino Pride Group presents The Verdict. This program is brought to you by G-Wave, Andhra Diamonds in Gold, Jaivan Tires, Tataki, Immersive Asian Dining, DNA, Digital Network Associates Private Limited, Goan Varta, The Goan Everyday, and Bhangar. नमस्कार. द वर्डिक्टाच्या या खाशेल्या ब्रॉडकास्टा भितर तुमकां येवकार. आमचे बरोबर नवीन पॅनल आसा. अपडेट एकूच आसा की दक्षिणेक फ्रांसीस सार्दीन इज नाव लिडिंग बाय मोर दॅन 11,000 वोट्स आणि एक नवीन पॅनल आसा आणि सकाळ सावन जे निकाल आयल्यात तांचो अर्थ कितें हाजेर आमी भासाभास करतात. पयली आसात सिद्धार्थ कारापुरकार आम आदमी पक्षाचे सकाळ सावन आमचे बरोबर आसात. दुसरे आसात म्हणजे बरोबर लोकमताचे ब्युरो चीफ सद्गुरू पाटील, स्वागत. तिसरे आसात म्हणजे बरोबर गोवन वार्ताचे चीफ रिपोर्टर किशोर नाईक गांवकर. चौथे आसात म्हणजे बरोबर भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी राजेंद्र बाब आल्लेकर, स्वागत. पांचवे आसात म्हणजे बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे व्हायस प्रेसिडेंट दुर्गादास कामत आणि एक सव्वे आसात म्हणजे बरोबर काँग्रेसीचे जनरल सेक्रेटरी यतीश नाईक. हांव सुरवात राजेंद्र बाब तुमचे कडच्यान करता की दक्षिणेक परिस्थिती कठीण दिसता, पण उत्तर गोंय आणि उरिल्ले 3 असेंब्ली ही सिटां तुमच्या हातांत आयल्यान, पण पणजी गेला. वॉट आर युअर फिलिंग्स? एका वाटेन आनंद आसा. आमी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एक पणजेचो सीट गेलो आमच्या हातांतल्यान म्हणून, पण उरिल्ले बाकी सगळे असेंब्ली सीट्स हे आमच्या हातान आसात, उरल्यात, हाजो आनंद आसा. उत्तर गोंयचो आमचो लोकसभेचो सीट हो आमी तसोच शाबूत दवरला, वेवस्थीत आसा, बऱ्या मतांनी आमी निवडून येतात. जाल्यार दुसरे वटेन दक्षिण गोंयचो सीट हो आमी कांय कारणां खातीर जिखूं शकले ना अशी परिस्थिती आतां जाल्ली आसा. तरी पूण आतां शेवटचो रिजल्ट ये मेरेन पळोवपाक जाय, वाट पळोवपाक जाय. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान अशें दिसता की आमी आमच्या कार्यकर्त्यांनी जे परिश्रम संघटनेच्या आधाराचेर केल्ले ते करता आसतनाच पर्टिक्युलरली दक्षिण गोंयान कांय आमचे इश्यूज जे आसले ते आमी इश्यूज त्या पद्दतीन त्या वेळार आमी एड्रेस करूंक ना किंवा ताजी उत्तरां सोदूंक ना किंवा लोकां कडेन वचूंक ना ते इश्यूज घेवन. ताजो परिणाम म्हाका दिसता आमकां हळूहळू आतां जाणोवपाक लागला. थंय पणजे कितें जालें? पणजेची परिस्थिती खरें म्हणजे वेगळी आसा. म्हणजे अशें ताजें आकलन करपाक खरें म्हणजे वेगळ्या पद्दतीचें लेवल जाय पडटली. कारण कशें आसा की हांगासर आमचो सिद्धार्थ कुंकळकर हो पयलीं आमदार आशिल्लो, ताणें काम केल्लें आसा. मनोहर पर्रीकर आमचो मुख्यमंत्री आसतना तोच आमचो हांगा सगळ्यांचो नेता आशिल्लो. तर मनोहराच्या हाता सकयल ताणें काम केल्लें. असो कार्यकर्तो एक काम करता आसतना तो फुडें येता आणि अचानक दुसरो जाच्या बद्दल लोकांच्या मनान एक वेगळ्या पद्दतीची भावना आसा, बरी भावना ना की तो म्हणजे अशा पद्दतीचो शिक्षणाच्या बाबतीन आसत, अन्य भ्रश्टाचाराच्या बाबतीन आसत, अन्य क्रिमिनल केसीस आसत, अशें आशिल्ल्या एका मनशाच्या हातान आमी काडून सगळें दिवप. आणि म्हणून म्हाका चड दुख्ख जाता. एखाद्या बऱ्या मनशाच्या हातान समजा लोकांनी हांगासरल्या काडून ताका आमदार केल्लो पणजेच्या मतदारांनी, जाल्यार हरकत नाशिल्ली अशें एक म्हजी भावना जावपाची. पण आज म्हाजी तशी भावना ना. हाजें कारण अशें आसा की कोणाच्या हातान तुमी हांगासरली सत्ता दिली, म्हणजे पणजेची आमदारकी कोणा कडेन दिली, हाजो विचार पणजेकारांनी करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता परत एक फावट तांच्यांनी विचार करचो केन्ना तरी की आमी कोणाक निवडून दिलो, खंयच्या मनशाक. पणजेकारांनी आत्मपरीक्षण करचें. पणजेच्या मतदारांनी, पणजे विधानसभेच्या जे ते रिफर करता तो म्हयनोभर पयलीं तांच्याच पार्टीन आशिल्लो, कळ्ळें तुका. आतां तांचीच पार्टी सोडून हांगा आयलो आणि ह्या सायडीक निवडणूक जाल्यार तो क्रिमिनल कसो जावंक शकता? तांच्याच पार्टीन आशिल्लो न्ही तो पयलो. हो विरोधाभास आसा. क्रिमिनल ताका आमी म्हणना, तो क्रिमिनल ताणें स्वताच जाहीर केल्लें आसा हांव क्रिमिनल आसा म्हणून. ओके. पेपरांनी जाहीर केलें ताणें. आमी म्हणनात ताका क्रिमिनल म्हणून म्हणना. तो तुमच्याच पार्टीन पयलो आशिल्लो जायत, आमी ना म्हणटा थोडे. बरें यतीश, हाऊ डू यू लुक एट इट? कितली इंट्रोस्पेक्शन करपाची काँग्रेसीक गरज आसा? पणजे 25 वर्सांक आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह नाशिल्लो. सांगता, पणजे 25 वर्सांक आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह नाशिल्लो. मनोहर पर्रीकराचें ही कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो तो गड पडप
आनी तो काँग्रेसीक येवप इज अ बीग अचिवमेंट. बाबूश आमचो कॅन्डिडेट आशिल्लो. आतां एज फार एज सावथ इज कन्सर्न पार्लमेंट वी आर हॅविंग अ लीड. आतां इट इज गोईंग ऑन चेंजींग एंड वी हॅव टू ऑब्जर्व. नॉर्थाक आय डू नॉट नो द लेटस्ट फिगर्स. बट नॉर्थ श्रीपाद नाईक सीम्स व्हेरी कम्फर्टेबल. I don't know, we'll have to see why it has happened, because लोक तिडकल्ले बीजेपीचेर. There was no sentiment in favor of BJP. बीजेपीचेर लोक तिडकल्ले. खुबशे मुद्दे जे लोकांच्या लायव्हलीहूड पर्यंत पाविल्ले, threatening the livelihoods of the people, like mining, employment, jobs, so many issues. Where do you think Congress failed to capitalize? I don't know. Party will have to sit with its leaders, workers, cadres. We have to come out with some sort of analysis. We'll have to analyze it. सद्गुरू कशें पळयता हे निकाल भारतीय जनता पक्षा खातीर आनी काँग्रेसी खातीर प्रामुख्यान? गोंयान हय न्ही, गोंयान जे आज घडलां ते एक्सपेक्टेड आशिल्लें. म्हणजे कळटाले बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक कळटाले की पणजे वी आर लुजींग म्हणून, बीजेपी इज लुजींग म्हणून. हांगा म्हापसा ताणें शेवटच्या फेजीन बरी टक्कर दिली बीजेपीच्या कॅन्डिडेटान. नाल्यार पयलीं तो वीक विकेटाचेर आशिल्लो. शिरोडा ताणें बरी टक्कर दिली म्हणपाची. आनी दुसरो जो प्रचार जातालो की तो लोकांक मान्य करूं ना, म्हणजे फुटीर जे आसा तांकां मत दिवं नाका असो एक जो पयलीं पासून स्टँड घेतलो विरोधकांनी, तो मान्य जालो ना असोय ताचो अर्थ जाता. आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें जे कश्ट घेतले आनी तांच्या टिमीन जे कश्ट घेतले फाटले 2 म्हयने, ताचे चीज जाले. आनी बीजेपी कडेन कार्यकर्त्यांची जी फळी आसा ती काँग्रेस कडेन केन्नाच नाशिल्ली आनी फुडें आसतली अशें म्हाका दिसना. कारण तांचे प्रत्येक जाण तिकीट सोदता, प्रत्येक जाण चीफ मिनिस्टर जावपाक सोदता. त्याग म्हणजे अर्थच खबर ना त्या पार्टींतल्या अनेक लोकांक. वेरेज ते बीजेपीचे कार्यकर्त्यां भितर बऱ्या प्रमाणान आसा ती भावना, त्यामुळे ते निवडून येता. जे सुभाष शिरोडकर काँग्रेसीचेरूय निवडून येता, बीजेपीचेरूय निवडून येता. अजून शिरोडकराच्या योगदाना पेक्षा पार्टीचें योगदान आसा. सोपटे किंवा हे जे तांच्यांनी उबें केलां इतल्या वर्षान ताचें फळ आसा आनी ते जातले आशिल्ले. पणजेन कित्याक हें जालें तर तांचे तिकीट वांटपा पासूनचीच जी मिस्टेक जाल्या. कारण निगेटिविटी पणजे सारकी दिसताली. जे मांडवीन जशें कॅसिनो दिसता तशें निगेटिविटी सारके प्रत्येक बुथाचेर दिसताली. तरी सुद्दां तुमी तिकीट वांटप करतना जी रिस्क घेतली त्यामुळे अशें जालें. कदाचित तांकां दिसतालें की घराणेशाहीचो आरोप येतलो आमी तिकीट दिल्या, परंतु म्हाका दिसना की घराणेशाहीचो व्हडलो इश्यू जावपाचो अशें. दुर्गादास, तुम्ही एक वेट अँड वॉच अशा भुमिके भितर आशिल्ले. आज ती भूमिका सोंपली अशी अधिकृत रितीन म्हणपा जाता. कारण विजय सरदेसायाचे जर ट्वीट पळयलें जाल्यार वी वील टेक इट फॉरवर्ड बिरवर्ड अशें आसा. सो वेट अँड वॉच इज ओवर अँड हाऊ डू यू एनालायज दीज रिजल्ट्स? सी वेट अँड वॉच केन्नाच नाशिल्लें जाल्यार कोणें सांगलां वेट अँड वॉच? विजय सरदेसायान सांगिल्लें वेट अँड वॉच म्हणून नाशिल्लें. ताणें सांगिल्लें की वी आर बाउंड विथ अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम and we will wait and watch whether we deviate from the common minimum program. This is what he had said. I think this victory is a positive victory for our alliance partner, for the development. की इतके कोणेच एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें आसतलें की 340 पर्यंत तेंकतले. आनी गोंयान जे सरकार चालू आसा आमचे तांच्या बरोबर डेव्हलपमेंट प्लॅंकाचेर काँग्रेसचे 2 आमदार त्या सायडीन आयले. आयज तेय दोगूय जिखल्यात, 3 जण. तातूंतले 2 जण who had jumped the ship. So people have voted for them. So this clearly shows that people want development. आयज जर तूं पणजेच्यान मडगांव वता किंवा फोंड्या वता, you can see the amount of work which is going on. The tremendous development has happened because of the central government assistance, which never happened in a such larger scale. I'm not saying it never happened in a larger scale in the past. So this clearly shows people want continuity of the development. ओके, किशोर कशें पळयता ह्या निकाला कडेन? म्हाका दिसता ह्या निकाला कडेन पळयतना जी परिस्थिती आयज केंद्रान चल्ल्या, म्हणजे NDA 346 क्लीन स्वीप ज्या पद्दतीन NDAन केला त्या पद्दतीन गोंयान खरें म्हणजे काँग्रेसीक खूब जागा आसलेली, खूब चान्स आसलो काँग्रेसीक आयज भाजपाच्या आड निवडून येवपाक. पणजी सीट जरी काँग्रेस जिखली जाल्यार आय विल नॉट टेक पणजी सीट फॉर काँग्रेस. पणजी सीट ही प्युअरली बाबूश मोन्सेरात एज अ इंडिविज्युअल सीट गेलो. म्हणजे काँग्रेस इज स्टील 0 इन गोवा विथ ऑल दीज 4 बायपोल्स अँड 2 लोकसभा सीट्स. सेकंडली शेवटी राजकारणान जो जिता वही सिकंदर म्हणटात आमी, तो 1 मतान जिखूं
नाजाल्यार 10,000 मतान जिखूं. 66 मतांचेर. हय, जिखलो हो श्रेष्ठ. ओवरऑल जर चारूय आमी लोकसभा आमचे विधानसभा पोटनिवडणुकीचे निकाल पळयत जाल्यार पणजीची सीट म्हणजे जी सीट त्या वेळाचेर सिद्धार्थान बाबुशाक उडोवन 1,000 मतांनी सिद्धार्थ जिखलेलो. त्याच्या नंतर मनोहर पर्रीकरान ती सीट जिखली जवळ जवळ 4,000 मतांनी. आयज तीच सीट जवळ जवळ 1,700 मतांनी बाबूश जिखता. इट इज प्युअरली बाबूश मनसर. जर बाबूश मनसरात आयज काँग्रेसीची उमेदवार जर ताका मेळोंक नसली जाल्यार तो सीट काँग्रेसीकूय मेळचो नासलो, कदाचित बाबुशाकूय मेळचो नासलो. सो बाबुशान काँग्रेसीचें म्हत्व बाबुशाक कळ्ळें आणि काँग्रेसीक बाबुशाचें म्हत्व कळ्ळें. ते जुळोन येयलें म्हणून तेंची पणजी सीट तेंची वाचली, नाजाल्यार ती पणजी सीट वचपाची. शिरोडा सिटाचेर सुभाष शिरोडकराक प्रचंड कश्ट घेवचे पडले. त्या जाग्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान तांकां जबरदस्त आव्हान दिलें. पूण शेवटच्या टप्प्यार भाजपान आपली पूर्ण संघटनात्मक ताकद शिरोडान लायली. स्वता मुख्यमंत्री थंय एक्टिवली सहभागी जाले आणि त्याचे परिणाम म्हणून शिरोड्याची सीट ही खरी म्हणजे मोगो कडल्यान भाजपान खेचून हाडली इतली कमी मार्जिनात. तिसरी गोष्ट म्हापसाची सुद्धा परिस्थिती तुमकां सांगता. जवळ जवळ निवडणुकीक 8 दीस आसता म्हणसर म्हापसा सीट हो टोटल भाजपा पासून गेल्लो. भाजपान पूर्णपणे व्यवस्थित बसून त्याचेर विचार मंथन केलें. संघटनात्मक पातळीचेर आमचे खंय चुकता, खंय आमी कमी पडटात, कितें आमकां भरून काडूंक जाय, नगरसेवकांक कशे इंटॅक्ट दवरले, तांकां तेंच्यांनी फ्री सोडूंक ना. नगरसेवकांक इंटॅक्ट तेंचेर नजर दवरली. प्रत्येक जण पार्टीक काम करता काय ना. मुख्यमंत्री स्वता वचून थंय 3 दीस रावले. हे सगळेचे परिणाम म्हणून शेवटी तेंच्यांनी म्हापसाचो सीट सुद्धा घेतलो. मांद्र्याच्या सिटाची तीच परिस्थिती झाली. मांद्र्याच्या सिटान ज्या पद्धतीन सद्गुरून म्हटलें तशें पक्षांतर करून दयानंद सोपटे आणि सुभाष शिरोडकर गेल्ले. पक्षांतराच्या मांद्र्याचो स्वाभिमान जागो जाल्लो. पूण दयानंद सोपटेन तो सीट कशा पद्धतीन राखून दवरलो म्हणजे शेवटच्या परिस्थितीन तर अक्षरशः आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी सुद्धा अपक्ष उमेदवाराक सपोर्ट केलो अशा पद्धतीची परिस्थिती असली. इतले जावन सुद्धा आयज दयानंद सोपटेन 3,000 सुमार 600 मतांनी तो सीट जिखलो. म्हाका दिसता भाजपाची संघटना आणि त्या संबंधित आमदाराची कनेक्टिविटी लोकांकडे, कारण ते लोकांकडे कनेक्ट असले मनीस, लोकांपासून ते दूर जाऊन ना, लोकांपासून जर ते पयस गेले जाल्यार तांकां हे सीट जिखप खूप कठीण आसतलें. ती कनेक्टिविटी, भाजपाची संघटनात्मक ताकद ह्या बळाचेर हे सीट भाजपान राखली. एक राजेंद्र बाबा मुद्दा प्रश्न तुमकां विचारचो दिसता, कारण तुमच्या अनुभवा लागूनय बी की हे जे इश्यूज जातात तो मागीर घराणेशाहीचो जावं किंवा डिफेक्शनाचो जावं किंवा क्रिमिनल वो किंवा करप्ट वो, ह्या केपेक डिफेक्शनात जर मुद्द्या वयल्यान जर आमी सुरवात केली जाल्यार एक विचित्र परिस्थिती आशिल्ली. काँग्रेसींतल्यान फुटून गेल्ले कितलेशेच जाण तुमचे उमेदवार आशिल्ले आणि तुमचे कडच्यान फुटून गेल्ले कितलेशेच जाण काँग्रेसीचे उमेदवार आशिल्ले. मागीर डिफेक्शन हो मुद्दो वो त्या खातीर कुशीक पडलो काय डिफेक्शन हो लोकांच्या तकल्यांत तुगेलो न्यूट्रल जावन गेला मुद्दो, दॅट कॅनॉट बी द पोल इशू. और ही जी परिस्थिती आहा की तुमची उमेदवार तांचे, तांची उमेदवार तुमचे, ह्या परिस्थिती लागून डिफेक्शन म्हणटा त्या मुद्द्याक म्हत्वच उरलें ना. ही परिस्थिती आयडियल नाही, पण पॉलिटिक्सान त्या वेळार काय निर्णय घेवचे पडटात. काय गरजे खातीर म्हणून आमी काँग्रेसींतल्यान 2 जाणांक सोपटे आणि शिरोडकर हांकां आमी पार्टीन घेतले. अनेकांचे ते केलें तें चुकीचें आसा. आमकां ताजो तें बॅकफायर जातलें आणि पार्टीची इमेज आमच्या जी पयलींच्यान आसा ती तातूंत ताका अडचणीची जातली. हें जावं नये म्हणून आमच्या अनेकांचें मत भितर आशिल्लें की ना हें चुकीचें जालें, अशें जालें, सगळें आसा. पण जेन्ना पार्टीन निर्णय केलो, आमचे एक विशेषता अशी आसा की आमी पार्टीन निर्णय केलो की मागीर सगळे आमी फॉल इन लायन म्हणटात तशें रावन ते सगळे पार्टीचें काम करतात. म्हजें मत आसा तें हांवें सांगलें, मेकळो जालो. अशा पद्दतीची आमच्या सगळ्यांच्या कार्यकर्त्यांची काम करपाची पद्दत आसता. आणि म्हणून मागीर अशें हें येवप दुसऱ्या पक्षांतल्यान किंवा म्हज्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान गेलो आणि त्या पक्षान ताका तिकीट दिलें वगैरे, ही हांवें म्हटलें तशें आयडियल परिस्थिती न्ही आणि ही चुकीची आसा. अशें हें जावं नये हाच्या खातीर सगळ्याच पक्षांतल्या तांचे जे कोण अधिकारी आसात, प्रमुख आसात, हांच्यांनी कितें तरी थोडें चिंतन करपाची. लोकांच्या तकलेक हो मुद्दो आसा, इज दीस अ पोल प्लॅंक और इट इज नॉट. जशें किशोरान सांगलें की लास्ट 8 दीस तुमच्या पक्षान जसो ह्या 2 मतदारसंघां भितर एटलीस्ट मांद्र्यां आपल्या म्हापसा आणि शिरोडा जो नेट लायलो
की लास्ट अल्टिमेटली तो नीटच महत्वाचो असता फायनली जिखप आणि हरप हांचो फरक ताजें कारण कितें आसलें की आमची संघटना आसा त्या संघटनेच्या आधाराचेर हांगासर आमी कमी पडटात हांगा जाल्यार ते थंय कितें करपाक जाय ह्यो 4 गोश्टी करपाच्यो आसा हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा फटाफट त्या पद्दतीन ते कामाक लायले कार्यकर्ते बी ते सगळे पण ताजो तुवें म्हटलें तशें तो पोल प्लँक म्हणून न्ही तें किंवा आयल्यार ताका कोणाकय आतां निवडून दिवपाक जाय हो आमचो कॅन्डिडेट आसा अशें बी न्ही पण समजा कमी पडलें जाल्यार आमी आमची संघटनात्मक ताकद लायतात भरून काडटा हय ती ताकद लायतात आणि तो शेवटी तो आतां आमचो आमदार जावपाक जाय न्ही त्या आधाराचेर आमचे सरकाराची स्थैर्यता स्थिरता अवलंबून आसा सरकार आमचें अवलंबून आसा जाल्यार मागीर सगळी ताकद लावन ताका निवडून हाडप सरकार हें स्थिर दवरप यतीश डिफेक्शन हो मुद्दो ह्या गजाली लागून कुशीक पडलो कारण इव्हेंच्युअली जर लोकांनी जर मेजर 2 पक्ष पळयले जाल्यार दोनूय पक्षांनी ह्या वटच्यान थंय उडी मारिल्ले आनी थंयच्यान हांगा उडी मारिल्ले अशेच उमेदवार दिले मागीर डिफेक्शनाच्या मुद्द्याचेर ही वेंचणूक कित्याक जातली पळय जेन्ना पक्ष आमचो टिकेट दिता तेन्ना सगळ्यो गोश्टी चिंतून टिकेट दिता सगळ्यो गोश्टी म्हणजे परसेप्शन चिंतून स्ट्रेंथ चिंतून कॅन्डिडेटाची क्रेडिबिलिटी चिंतून विनेबिलिटी चिंतून सगळ्यो गोश्टी चिंतून ताका टिकेट दिवप आसता सो आमच्या पक्षान टिकेटी दिल्यो त्यो सगळें चिंतून दिल्या तातूंत दुबाव ना पूण आतां हे निश्कर्श आयले जाल्यार ते पळोवचें पडटलें न्ही कित्याक आयले लोकांच्या मनान कितें भावना आशिल्ली ती भावना लोक आतां बीजेपीचेर अशी तिडकल्ले पूण ते कित्याक वोट्सान कन्वर्ट जावना आमी खंय कमी पडले लोकांनी कितें तरेन कशे तरेन चिंतलें पळोवचें पडटलें दुर्गादास बाबूश मनसरात तुमचे बरोबर आशिल्लो तो रातयाक काँग्रेसी बरोबर गेलो ताचे उपरांत आज जिखलो आनी जिखतकीर ताणें सांगलें की माय फ्रेंड्स आर स्टील आउट ऑफ द कंट्री सो आय वील जेन्ना ताका सरकाराचेर प्रश्न विचारिल्लो की तूं गर्जना करता खूब सरकार बदलतलें म्हण ही सेड दॅट माय फ्रेंड्स आर आउट ऑफ द कंट्री आनी चेक केल्यार कळटा की द फ्रेंड्स ऑफ बाबूश मनसरात हू आर आउट ऑफ द कंट्री मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू युअर पार्टी पळयात बाबूशान इलेक्शना पयलीं आमचे कडेन टिकेट मागिल्ली आनी एज अ पार्ट ऑफ अलायन्स कोलिशन धर्म आमी ताका सांगलें वी कॅनॉट गिव यू टिकेट यू आर फ्री टू चूज युअर वे दीस वॉज अ क्लियर कम्युनिकेशन फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट वेन सो ताणें सांगलें आसतना आपलें डिसिजन घेतलें आनी तो मुखार सरलो आनी काँग्रेस जॉयन जालो आनी आज जिखलाय मदींच स्टेटमेंट जालें की आपले फ्रेंड्स कोण फ्रेंड्स रिफर करता हें आमकां खबर ना वी आर विथ द गव्हर्मेंट वी वेर विथ द गव्हर्मेंट and the development work has to continue. The friends that Babush Monserrat is referring to are not from your party. Not from our party. Not from your party. Let him mention, let him name them. Let him name the friends. Let him name the friends. Cannot make a responsible politician cannot make a vague statements. सद्गुरू कितें दिसता डिफेक्शनाचो मुद्दो कित्याक लागून लोकांच्या तकलेक मनाक गेलो ना केवळ एकाच मुद्द्याचेर केन्नाच इलेक्शन कोण जिखना किंवा हरयना अनेक फॅक्टर्स असतात ताच्या खातीर केवळ इमेजीचेरूच तूं इलेक्शन जिखतलो तरूय ते शक्य आसना तशें तर वेलिंगकरूय जिखपाचो सिच्युएशन तुजी पार्टी कितली स्ट्रॉंग आसा तुजो कनेक्ट कितलो आसा लोकां कडेन आनी तूं डिलिव्हर कितलो करता म्हणजे तूं सत्तेर आयल्यार तूं विकास करूं शकतलो काय कितें हाचो सुद्दां लोक विचार करतात आनी हे अनेक गोश्टी आसतात ज्यामुळे हे जाता विजय जाता किंवा पराभव जाता त्यामुळे ह्या वेळा जो लोकांनी हे दिला पळय कॉल तेतून खूब धक्कादायक कितें आसा अशें म्हाका दिसना दीस वॉज एक्सपेक्टेड फक्त शिरोड्या बद्दल केन्ना केन्ना मातशें संशय येतालो की हो जिखता काय तो जिखता थंय सुद्दां इतली म्हणजे काटेकी टक्कर जाली दुसरी गोष्ट ह्या इलेक्शन दाखोवन दिलें की आम आदमी पार्टी कडल्यानूय जी प्रचंड अपेक्षा आशिल्ली त्या पद्दतीन जावना पणजे जावना किंवा अन्य ठिकाणी जावना गोवा सुरक्षा मंच तांचे कडेन जावना सो आप गोवा सुरक्षा मंच MGP हांच्या एका भवितव्याचो प्रश्न व्हडलो गोंयान उबो रावला सिद्धार्थ कित्याक डिफेक्शन्स हो कित्याक जालना मुद्दो डिफेक्शन जालना कारण पळय मेन पार्ट्यो आसात सरकार ज्यो घडूंक शकता आनी एक स्टेबिलिटी दिवंक शकता जशें लोक चिंततात तशें दोनूच आशिल्ल्यो BJP आशिल्ली नाल्यार काँग्रेस आशिल्ली सो लोकांनी तांकांच सपोर्ट केले पळय आतां डिफेक्शन जावन सपोज त्या सायडीक गेले उडी मारली त्या सायडीचो जिखून येता न्ही आनी तोय बी BJPचे जिखून आयल्या काँग्रेसीचे जिखून येवना कळ्ळें तुका सो BJPचे जिखून आयल्या कित्याक अशें दिसतालें
की बीजेपी शायद गव्हर्नमेंट करूंक शकत म्हणून तांचो जिखून आयलो. म्हाका कितें दिसता जाणातून की डिफेक्शन हो मुद्दो लोकांच्या मनांतल्यान फाटी पडलो अशें जावंक ना. तो आसाच तांच्या तकलेन, पूण त्या मुद्द्याचेर तांणी चड भर न दिता आयच्या घडयेक ह्या घडयेक आमकां सरकार स्थिर जाय. वॉट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन? तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन सुद्दां तांणी सिलेक्ट करतना स्थिरता दिवपी कोण आसा, स्थैर्य दिवपी कोण आसा हाजो विचार केलो ताणें. म्हणून आमकां ओके बरें आसा, डिफेक्शन केलें न्ही, चुकीचें आसाच एक वेळ, पण बरें आयज आमकां जाय तें सरकार जाय. ह्या सरकारच्यो पॉलिसीज ज्यो आसात त्यो बरोबर आसात, त्यो फुडें व्हरपी जाय, म्हणून त्या हांकां आमी निवडून दिवपाची गरज आसा. कितें दिसता डिफेक्शन हो मुद्दो कित्याक लोकांच्या मनांत गेलो ना? म्हाका दिसता आतांच सरान सांगलें तशें डिफेक्शन हो मुद्दो मनान वचोंक ना. म्हणजे ज्या सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून जी पार्टी गोंयान वेंचून आयली 2017च्या निवडणुकीन, त्या पार्टीन सरकार स्थापन करपाक जो हलगर्जीपणा केलो तो लोकांच्या इतलो तकलेन केलो. म्हणजे बीजेपीचे सरकार चालू आसतना सुद्दां तुमकां 17 जागे दिले आनी तुमकां सरकार स्थापन करूं जायना. तुम्ही वचून ते मांडवी न्हिजल्यात, थंय वचून राज्यपाला कडेन वचून सरकार स्थापन करपाचो दावो करपाक जाय हेचें सुद्दां भान तुमकां उरवंक ना. ही एक परिस्थिती लोकांक प्रचंड लोकांच्या मनान गेली. एक पयली इतले जावन बीजेपीन सरकार केलें, सरकार करपाक मनोहर पर्रीकर दिल्लीसून गोंयान आयले. ह्या परिस्थितीन 2 आमदार बीजेपी काँग्रेसीचे बीजेपीन येयले. एक गोष्ट स्पश्ट जाली की ह्या दोनूय आमदारांक सत्ता स्थानी ते आसतले आणि सत्ता स्थानी असल्या कारणान आमकां आमची कामां जातली. विकासाची कामां सुटून आयज कोणाक विकासाच्या कामाचे व्हडले, पण प्रत्येकाक आयज नोकऱ्यो जायो, सरकारी नोकऱ्यो हो एक सगळ्यान व्हडलो प्रश्न जाल्लो आसा. ह्या परिस्थितीन लोकांनी एक्सेप्ट केले की हो जो आमचो आमदार फुटून गेला तो आमच्या खातीर गेला, आमकां कितें तरी नोकरी मेळोवन दिवपा खातीर गेला. एक्सेप्टन्स आयलो हो स्पश्ट जालो, कारण तांकां आयज परत निवडून हाडले लोकांनी दोगांयकू. कारण आयज स्पश्ट जालें की आता चित्र अशें जाल्लें, बाबुशान सांगलेलें की 24 तारखेक काँग्रेसीचें सरकार आसतलें. एक गोष्ट लोकांच्या मनान स्पश्ट जाल्ली की केंद्रान नरेंद्र मोदीच येता म्हणून. आयज हें चित्र जे पळयतात त्याच्या वयल्यान स्पश्ट लोकांक कळलेलें की जेन्ना केंद्रान नरेंद्र मोदी येतलो तेन्ना हांगा हे सरकार स्थापन करून करतले कितें, कांयच फायदो जावचो ना. त्यामुळे अनेक बिकॉज वी आर एनालायझिंग दीस रिजल्ट्स, अनेक अतिशय इंटरेस्टिंग मुद्दो आसा काय आमी चर्चा करतना आयिल्लो तो म्हळ्यार आमी सदांच हे घराणेशाही, डिफेक्शन, करप्शन, क्रिमिनल म्हणून उलयतात. आयचे जर तुमी रिजल्ट पळयले जाल्यार ज्या जाग्यार तुमी घराणेशाहीक मान दिलो थंय निवडून आयलो, ज्या पणजे मान दिलना थंय निवडून आयलो ना, जे लोक डिफेक्ट झाले पयलीं ते निवडून आयले, जे डिफेक्ट झाले ना ते निवडून आयले ना, ज्या जाग्यार तांणी पक्षाच्या प्रामाणीक कार्यकर्त्याक उमेदवारी दिली ते पडले, ज्या जाग्यार तांणी पक्षाच्या दुसऱ्या पक्षांतल्यान हाडून उमेदवारी दिली ते आयले. As a politician and political activist, is this a depressing situation? It is a situation which needs to be analyzed and needs to be looked at very carefully. But having said that, I want to be a man of few words today, and especially at this juncture. So I want to reserve all that I have to say. We are in Goa, we'll meet again. So this, let us see what the leads are. You are too guarded. No, it's not a question of being guarded. It's a question of seeing the results in the backdrop of facts. It looks like you have already gone into introspection zone. No. Me going in introspection zone is not the issue. The party has to think about it, which will happen. But what I'm saying is, these results are in the backdrop of facts which were so stark and staring in the face of BJP. अशें आसतना BJP लोकांनी मत मारप कशें? You are still taken aback. In a way you can say. Rajan Bab, as a political activist, it's a depressing thing. कारण तुमच्याच पक्षातले हांवें इतली उदाहरणं दिली हातूंतली निवडणुकीतली, ज्या जाग्यार घराणेशाहीक रिस्पेक्ट जाता थंय निवडून येता, ज्या जाग्यार कुशीक दवरतात थंय पडटा, ते प्रामाणीक आपले कार्यकर्त्याक तिकीट दितात तो कार्यकर्तो पडटा, दुसऱ्या पक्षातले हाडून तिकीट दितात क्रिमिनल म्हणटात तो निवडून येता. इज इट अ डिप्रेसिंग थिंग? कशें आसा की म्हाका दिसना की घराणेशाहीचो मुद्दो घेवन तिकीट जे तांकां दिल्ले आसत आमी तशी तिकीट मुळात दिवंक ना कोणाकच. तो जोशुआ आसत किंवा हांगासर पणजेचो सीट आसत, ह्या बाबतीन आमी ताजो विचार करूंक ना, लोकांनी ताजो विचार करूंक ना अशें म्हाका दिसता. घराणेशाहीचो हें आसता ना अशें न्ही. ऑल इंडिया आतां समजा हांव एका पार्टीचो अध्यक्षच आसा
पार्टीचो पर्टिक्युलरली त्या पार्टीचो अध्यक्ष हांवें जनरल सेक्रेटरी म्हज्या पुताक केलो, म्हजो जनरल सेक्रेटरी दुसरे म्हज्या चलयेक केलो, ताका केलें आनी तांचे कडल्यान ती पार्टी म्हजो मागीर दुसरो भावजी आसा ताका हाडलो हांवें पार्टीन, ताकाय थंय काम दिलें आनी तांकां कामान लायलें. इट बिकम्स अ घराणेशाहीची पार्टी जाता ती. हांगा तशें नाशिल्लें. हांगा आमकां म्हापशा सारक्या सिटीन थंयसर कोण आमकां आतां इलेक्शनीक जिखपाची गरज आशिल्ली, जिखपाक जाय तेन्ना एक विचार करून आमी कितें ठरयलें की ताज्या पद्दतीन ताणें केलें. तशें हांगासर म्हापशें आमचें जें कितें आशिल्लो प्लॅन तो क्लिक जालो, पणजे आमचो तो क्लिक जावंक ना, इतलोच ताजो अर्थ आसा. यू वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट इट टू दॅट मच. येस इट इज घराणेशाहीचो आमी विचार करीच नात मुळात. तशें आशिल्लें जाल्यार हांगाय आमी तें करून उडोवपाचें. The verdict. Hi guys, this is Sonu Sood. Hi, I'm Urvashi Rautela. This is Brahmananda. Hi everyone, मैं हूँ चित्रांगदा. Hello ji, hello, this is Ali Asghar. Hey guys, this is Shraddha Das and I'm super excited to be a part of Casino Pride 2's launch in Goa. Asia's largest casino cruise, Casino Pride 2. I am going to be a part of Casino Pride 2. Lamborghini chalai jane o. सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो. See you guys very very soon. It's me, Mumayat Khan. I love playing poker, blackjack and roulette. मैं आ रही हूँ गोवा Casino Pride 2. In Goa on the 25th of May, 24th of May. तो 25 में भूलिएगा मत. मैं आ रही हूँ 26th of May को. Casino Pride 2. Casino Pride 2. See you all on 25th of May, Goa. So why don't you come and join me and let's make this event Very, very special. See you on the 24th. Goa's most popular internet provider is now in your city, connecting hearts and connecting homes. To get new connections, call on 9922910966 or 9922910977. रोशन कर दो इन रिश्तों को प्यार की भाषा से, रोशन कर दो इस दुनिया को प्यार की भाषा. रिश्तों के धागे हमने ही बुने. अंतरा फॉर लाइफ्स गोल्डन मोमेंट्स. हुंडा गोवा. गोव्यातील सर्वात विश्वासार्ह दैनिक गोवन वार्ता. सत्य, खऱ्या आणि ताज्या बातम्या, वास्तववादी विश्लेषण, सडेतोड अग्रलेख, विविधांगी पुरवण्या यांनी परिपूर्ण गोवन वार्ता. वेगाने लोकप्रिय होत असलेल्या आपल्या गोव्यातील आपले दैनिक गोवन वार्ता घेण्यासाठी तुमच्या जवळच्या एजंटाशी संपर्क साधा. उत्तर गोवा सागर 9922691500. दक्षिण गोवा मंगेश 9922582700. गोयातले सगळ्यात विश्वासपात्र दिसाळे भांगरभूंय. सत्य आणि ताज्यो खबरो, वास्तव विश्लेषण, सडेतोड अग्रलेख, झगझगीत आयतार पुरवणी हांणी भरिल्लो भांगरभूंय. वेगान लोकप्रिय जायत आशिल्ले आमच्या गोंयचे दिसाळे भांगरभूंय मेळपा खातीर तुमच्या लागींच्या एजंटा कडेन संपर्क करात. उत्तर गोंय सागर 9922691500. दक्षिण गोंय मंगेश 9922
582700. Introducing Goa's safe and reliable tire store, J1 Tires, Bridgestone, Continental, Yokohama, Michelin, JK Tires. Visit Goa's biggest alloys wheel studio, J1 Tires at Kurti and Santa Cruz, Honda, Platy, Onyx, Lenzo, Inforge, wheel balancing, wheel alignment, exclusive car detailing treatments, J1 Tires, Honda. Read Goa's fastest growing English daily, The Goan, to get an in-depth and unbiased view of news without any distortions and separations of facts. Get your copy delivered at your doorstep. Contact your nearest vendor or contact North Sagar on 9922 691500. In South, contact Mangesh on 9922 582700. Hello Patrao. Searching for fast internet service? Go for DNA Goa Broadband. Optic fiber 1:1 pure internet and home plans. 0% downtime, 0% buffering. Call 0832 674 7575. That's 674 7575. DNA Goa. The verdict. सद्गुरू किती दिसता हे जे डिप्रेसिंग दिसता खूप चित्र ज्या जाग्यार ते कार्यकर्त्याक तिकेट दिता प्रामाणीक थंय पडटा दुसरी पक्षांतल्यान हाडिल्लो तांचो मनीस जिखता दुसरी पक्षांतल्यान हाडिल्लो तांची मनीस बीजेपीची मनीस जिखतात कितें दिसता फॉर एग्जाम्पल पणजे वॉट एवर सेड एंड डन कितें आरोप आसूं सिद्धार्थ कुंकळकर वॉज अ लॉयल सोल्जर ऑफ द पार्टी डेफिनेटली सो थंय सिद्धार्थ पडलो थंय बाबी बक्कर पडलो सो एज फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉयंट ऑफ व्यू हे चित्र कितें म्हळ्यार लोकांक कितें जाय ना दोन गोष्टी आसा पॉलिटिक्स म्हणजे आजूच हे घडला अशें ना की अमको मनीस आयजूच निवडून आयला किंवा निश्ठावान आयजूच पडला अशें ना फाटले 20-30 वर्सां हेच घडत आसा पॉलिटिक्स हे फूल टायम गोष्ट जाल्ली आसा आतां म्हणजे तूं पार्ट टायम करतलो किंवा तूं रावतलो पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी काणकोण घेतलो सांग्या घेतलो हे चलना आतां 15 वर्सां पयलीं चलताले तुका 24 वरांय रावचो पडटा पावसांत कोणाच्या घरा उदक गेलें तुका धांवचो पडटा बर्थडे आसा तुका धांवचो पडटा आणि जे नवे जनरेशन आयला ताका हे फूल टायम पॉलिटिक्स कळ्ळा त्यामुळे नव्या जनरेशनाचे अनेक जण जे आसता पळय ते निवडून येता तांकां हे फूल टायम पॉलिटिक्स करपाची कला सापडलेली आसा त्यामुळे केन्ना घराणेशाही केन्ना डिफेक्शन हे मुद्दे हळू हे जाता कारण तुजी कॅपेसिटी कितली आसा ते लोक पळयता हय तूं न्यूट्रलायज करू शकता तूच जर वीक आसत तर तुजेर घराणेशाहीचो आरोप येता तुजे डिफेक्शनाचो आरोप येता आणि तूं वीक असल्यार तूं क्लीन इमेज आसा तूं निश्ठावान आसा तरी पडटा विषय असो आसा की तूं कितलो स्ट्रॉंग आसा हाजेरच सगळ्या गोष्टी अवलंबून आसा तुमी कशें पळयता निकाला कडेन यू आर अ न्यू पार्टी बट ही जर परिस्थिती पळयली तुमी कितें शिकवण घेतली आज पळय एक हातून शिकवण कितें डिफेक्शन म्हणटा ते इज अ डिबेटेबल इश्यू म्हणजे सारके आमचे एंटी डिफेक्शन कायद्याक टायम एंड अगेन अमेंडमेंट्स करचे पडटले अक्रॉस पार्टी लायन्स पार्लिमेंटान करून ते करपाक जाय अदरवायज दीस वील कंटिन्यू वी आर अ न्यू पार्टी आमी एक तांच्या भशेनूच भारतीय जनता पार्टीची जी सिस्टम आसा तशें आमची खंय लागीं आहा म्हणजे वी आर ऑल्सो फोकसींग ऑन केडर सो इट कॅनॉट वर्क लायक काँग्रेस कल्चर देन ओनली यू आर एबल टू विन अ इलेक्शन वीच वी इम्प्लिमेंटेड इन शिवोलीम एंड सालिगांव एंड गेव अस रिजल्ट्स जेन्ना तूं बूथ जिखता बूथ जिखल्यारूच तूं इलेक्शन जिखूंक शकता आनी सद्गुरून सांगला पाहिजे विच आय एग्री फुल्ली पॉलिटिक्स इज नो मोर अ पार्ट टायम यू नीड प्रोफेशनलिजम यू नीड फूल टायम यू नीड टू हॅव डेलिव्हरी पीपल वॉन्ट डेलिव्हरी आयज दीस वॉट्सॅपाचे आनी सोशल मिडियाचे आयले लोक वॉट्सॅपार तुका कामां घालतात आनी दे एक्सपेक्ट यू टू डेलिव्हर देम मीन्स पर्सनली मेळपाक सुद्दां बट डेलिव्हरी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टंट सो आतां एकंदरीत पळयत जाल्यार आयचे यंग जनरेशनाक जाय डेलिव्हरी and I think we should work towards it and with a cadre based party. सिद्धार्थ तुमची सारखी पक्षा खातीर तर सामकी निराशाजनक चित्र ना 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 तशें न्ही कितें जाता पळय लोकांक न्ही आतां लोक आसा तांकां तांची कामां जाल्ली जाय पडटा सो ते आतां कितें करतात इलेक्टेड इतले लोक आसा इतल्यो पार्टी आसा त्या बॉक्सान भितर मागीर तांकां कितें मिक्स एंड मॅच मेळटा पळय त्या प्रमाण तांकां फोर्स करतात न्ही तांकां तांचो जाय तो चॉयसाचो कॅन्डिडेट तांकां मेळना सपोज मेळ्ळो जाल्यार सुद्दां ताका ताजे पार्टी ना न्ही एकलो येतलो आतां आमचो कोण तर जिखून आयल्लो एकलो वाल्मिकी धर
जाल्यार तो एकलोच आसता आशिल्लो. सो तांचे चिंतप कितें जाता बाबा ना काँग्रेस नाल्यार BJP हाजे एड केले तो पळयता सगळें कॅल्क्युलेशन करता ना म्हणटा तो आमी एक अशें करया हाकाच निवडून हाडया बिकॉज त्या बॉक्सानूच तो आसा तातूंत भितरूच ताका सिलेक्ट करूंक मेळटा. So he's forced to vote for a person. A or B. Whatever. A or B. He does not have a choice. म्हाका दिसता सद्गुरून उलयला तो सारको आयज पार्ट टायम पॉलिटिक्स जावंक शकना. पॉलिटिक्स इज अ फूल टायम. बाबी बाक्कर हो पक्षाचो लॉयलिस्ट. लॉयलिस्ट म्हणजे कितें? पक्षा बरोबर प्रामाणीक रावलो. पक्षा बरोबर प्रामाणीक रावलो म्हणून तुजो लोकां कडेन संबंध खंय आहा? ज्या मांद्रे मतदारसंघा कडेन तूं संबंदीत आसा त्या मांद्रे मतदारसंघान बाबा तूं कितल्या कडेन भोंवलो, कितल्या कडेन तुजी लोक संपर्क आसलो, कनेक्टिविटीच ना. त्यामुळे प्रामाणीकपणा हो विशय जावंक शकना. आयज सिस्टम आमची अशी आहा गोंयान की तुका प्रत्येक गोष्टीक कोण ना कोण तरी एक आमदार मंत्री किंवा कोण तरी कार्यकर्ता जावं पडटा जेची मदत तुका लागता. फॉर एक्झाम्पल तुजो कोण तरी सीक पडलो खंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ना GMC ना कोण तरी तुका जावं पडटा फोन करून सांगपा बाबा आपल्या सोयऱ्याक घाला मातशें कितें तरी हेल्प कर, ब्लड जाय, हें जाय तें जाय, कसली सर्टिफिकेट रेजिडंट सर्टिफिकेट जाय, फोन मारलो म्हाजी ती रेजिडंट सर्टिफिकेट म्हाका एडमिशनाक ताबडतोब 2 दिसान जाय. ही सगळी कामां जी आहात ती अशी पॉलिटिकल सिस्टमीन कनेक्ट जाल्लेली आहात की तूं स्वतंत्र म्हणून हांव एक शिकलेलो सुशिक्षीत नागरीक म्हणून हांव म्हाज्या कोणाक तरी सोयऱ्याक घेवन जर GMCन वचत जाल्यार म्हाजो तो सुशिक्षीतपणा 0 अर्थाचो उरता. म्हाका झक मारीत कोणाक तरी फोन मारचो पडटा प्लीज हेल्प मी म्हणून, अदरवायज आय वील लूज माय मॅन. सो ही सिस्टम अशी तयार जाल्लेली आसा आणि ही सिस्टम अशी तयार केल्लेली आसा ह्या एडमिनिस्ट्रेशनान की यू हॅव टू डिपेंड ऑन दीस पॉलिटिकल पर्सन्स आणि बिकॉज ऑफ दॅट पीपल आर फोर्स टू इलेक्ट. Okay, there I'll ask another question. जर परत राजीनामाची सुरुवात करता की मनोहर पर्रीकरा उपरांतचे तशें भारतीय जनता पक्षाचे हे पयली इलेक्शन 2 मुद्दे आहेत. एक हे जे रिजल्ट पळयले जाल्यार तुमकां अशें दिसता की तांच्या उपरांत जो एक वॉयड तयार जाल्लो तो पयस करपाच्या दृश्टींतल्यान पयली पावल सक्सेसफुली पक्षान मारला म्हणून नंबर 1 काय ही जी बाय इलेक्शन आसात ती नॅशनल इलेक्शनाच्या बरोबर जाल्ल्यान आणि एक नॅशनलाक असो ट्रेंड आशिल्ल्यान ताचो फायदो तुमकां जाला? मनोहर पर्रीकर हो आमचो अनडाउटेडली आमचो ही वॉज द टॉलेस्ट लिडर फॉर BJP आणि म्हणून ताणें ज्या पद्दतीन हांगासर काम केलें तें सगळेंच काम आमकां सगळें अनुकरणीय अशें आसता. आमी ताणें जें केलें वी फॉलो. ताणें टायम एंड अगेन ज्या वेळार ताणें कांय गोश्टी सांगल्यो त्यो सगळ्यो आणि ताज्या उपरांत तो नासतना हें पयलेंच इलेक्शन आणि हातूंत अशें 5-6 अशे इलेक्शनाचे सगळे रिजल्ट्स येवपाचे आशिल्ले. तातूंतले एक फक्त इलेक्शन आमी आत्तां मेरेन सावथ गोंयचो रिजल्ट येवनी मागीर पण ते एक इलेक्शन म्हणजे पणजेचें आमी आत्तां हरलेले आसात. अदरवायज वी हॅव वॉन दीस. हें हांव आमच्या कार्यकर्त्यांचें जशें श्रेय आसा त्या कार्यकर्त्यांचे जशे एफर्ट्स आसात आणि थंयचे स्थानीक उमेदवार आसात आमची हांगासरली आत्ताची लिडरशीप आसा तांचें जशें श्रेय आसा तशें मनोहर पर्रीकर हाणें तो आसतना घालून दिल्यो कांय ज्यो गोश्टी आसात ताजें क्रेडीट ताजे कडेन वता ह्या सगळ्या गोश्टींचें. काय तुमकां नॅशनली आनी ही इलेक्शन बरोबर जालें ताचो फायदो जालो आणि म्हणून आमकां ह्या सगळ्या गोश्टींचो फायदो जालो. नॅशनल लेवलाचेर आमचें इलेक्शन जालें ताजो फायदो तर आसातच आणि म्हणून तर तो फायदो जावचो म्हणूनच आमी हांगासर अमित भाई शाह आसत, नरेंद्र मोदी आसत हांच्यो सभा लायल्यो न्ही त्या खातीरच लायलो ताजोय फायदो जावपाक जाय म्हणून. सो हे सगळें एक क्युम्युलेटिव्ह जो इफेक्ट ह्या सगळ्यांचो आसता दॅट इफेक्ट हॅज गिवन अस गुड रिजल्ट्स टुडे. यतीश कितें दिसता पोस्ट पर्रीकर काँग्रेसी सारके पक्षाक तरी ही ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली की तांचो लिडर ना अशी परिस्थिती भितर ते इलेक्शनाक वतात. सो खंय तांकां फायदो जालो असो दिसता बाय इलेक्शन्स आणि नॅशनल इलेक्शन्स जेन्ना असो मूड आसतना ती बरोबर जाली ताजो फायदो जालो काय तुमकां दिसता की इंटरनली तुमची स्ट्रॅटेजायजेशन चुकलें? See, 2 things. Number 1, I would first want to speak on what my friend Kishore Bab spoke. And he is a senior journalist. He knows things analytically, but only one small interjection there. तो म्हणालो की ही पणजेची व्हीन काँग्रेसीची अशी व्हीन न्हय. But then later on when he moved ahead in his argument, he said that yes, काँग्रेसीची मतां आसा, ताजी मतां आसा, काँग्रेसीकूय ताजें जाणवलें, ताकाय काँग्रेसीचें जाणवलें. But anyway, thing is like this. Congress Paksha has got a set vote share in Panjim. बाबुशाची कार्यकीर्त पणजे आसा
कावन्सील ताजे आसा, ताजे वर्कर आसा, सिंपथायझर्स आसा, आनी ही इज ऑन द ग्राउंड बेसिकली इन पॅन्जिम. सो he with the Congress worked as a force multiplier and we earned success. And destabilizing Panjim after 25 years, which was a constituency of either the opposition leader or the chief minister, which was their fortress, is not to be undermined and downplayed. Having said that, what you said to answer that, पळय नरेंद्र मोदीन ज्या तरेन ही इलेक्शन कॅम्पेन केली, he did not behave like a prime minister. I am making this statement very responsibly. When you are a prime minister, you have to take the discourse to some level. तुवें आतां सारको सकयल्या पातळीचेर व्हरप नासता. ताणें पण केलें तें. He tried different stunts which were very in bad taste, but nonetheless he did it. See, ultimately this is the verdict. You see, we are fighting an ideological battle with policy perspectives. आज प्रश्न किती आसा, ideological politics and electoral politics, have these two things become mutually exclusive? No. You have to be ideologically rooted and with the people on concerns, issues, problems. Both these things should go hand in hand. They are not mutually exclusive today. I don't think. I think we have to come up with a kind of, we have to, reaffirm that kind of politics where we have ideological moorings. BJP has its ideological moorings. We have our ideological moorings. And then you work with the people. You get people together, organize on issues. Ideology आणि functioning of a party, ताणे म्हटलें तशें, it cannot be separated. ह्यो दोन हे एक्सक्लुझिव्हली आयडियोलॉजी म्हजी अशी आसा आणि आज जेन्ना तुम्ही पळयतात आणि काँग्रेसीची परिस्थिती जेन्ना नॅशनली पळयतात, तेन्ना अशें दिसता की आयडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स आणि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, these two things have become too separate. It should not be separate. Should not be, but they have become. Unfortunately, some of our political parties have made it a different issues. हे आयडियोलॉजी म्हजी अशी आसा, पण हांव काम अशा पद्दतीन करतलो, हांव अशा पद्दतीन वागतलो. This thinking cannot be correct. It has to be together. आणि म्हणून आयडियोलॉजी जी आसा तो म्हज्या पार्टीचो धर्म आसा, म्हज्या पार्टीची ते तत्व आसा, आणि ते हांव सोडूनच जर दुसऱ्या पद्दतीन वागपाक लागलो, दुसऱ्या हाका ताका वेगळें म्हत्व दिवपाक लागलो, इट कॅनॉट वर्क टुगेदर. इट वील नॉट गिव गुड रिजल्ट. म्हजें आनी एक म्हणणें आसा, ताणें म्हटलें पळय उलयता आसतना की नरेंद्र मोदीन एका वेगळ्या सकयल्या लेवलाचेर ते पॉलिटिकल हें हाडलें, प्रायम मिनिस्टराक फावना अशा पद्दतीचो तो डिस्कोर्स ताणें सकयल्या लेवल. आय डोंट अंडरस्टँड कितें केलें ताणें. नरेंद्र मोदीन केलें कितें? नरेंद्र मोदीन हांव ह्या देशाचो चौकीदार आसा अशें म्हणप हें चुकीचें आसा की चौकीदार चोर हें म्हणप ही लेवल सकयल आसा? कोणाची लेवल सकयल आयली? चौकीदाराची आयली की चौकीदार चोर आसा म्हणपाची ताजी लेवल सकयल आयली? ताणें आपली लेवल दाखोवन दिली आणि सगळ्या भुरग्यांक घेवन तुमी म्हणात चौकीदार चोर आहे, चौकीदार चोर आहे, चौकीदार चोर आहे. अरे ही लेवल आशिल्ली काय कितें? नरेंद्र मोदी नेवर केम डाऊन टू सच लेवल. ताणे आपल्या लेवलीच्यान प्रचार केलो. आमचे फॉर्मर स्पीकर जे उलयले ताजेरूच एक हें करता. वेन आय मेंट ही हॅज लोवर्ड द स्टेचर अँड डिस्कोर्स, इट मेंट राजीवजी गांधी 1991 भायर पडले. ताजेर आज भाष्य करप इन दॅट टेस्ट इज नॉट वॉट पॉलिटिक्स. एक गजाल सांग, तो प्रश्न विचारिल्लो की मनोहर पर्रीकरा उपरांत जो एक वॉयड तयार जाल्लो, तो वॉयड भरून काडपाच्या दृश्टींतल्यान भारतीय जनता पक्षान पयलीं पावल मारलां अशें दिसता काय कितें? हय, पर्रीकराच्या अनुपस्थितीन सुद्धा इतलें यश मेळप हाजें कौतुकूच करपा जाय. पर्रीकर सीएम आसतनाय साऊथ गोवा बीजेपी हॅड लॉस्ट. रमाकांत आंगडे खासदार आशिल्ले तेन्ना, पूण ते पर्रीकर सीएम आसतना पडलेलो आनी तेन्ना केंद्रांतले बीजेपी सरकार गेल्ले. म्हाका तो दीस सारको याद आसा. पर्रीकरान तेन्ना म्हाकाय म्हणलेलें, म्हाका बरें हांगा पडलें ताजें दुख्ख ना, वयर सरकार गेलें आमचें, ताजें दुख्ख ती आयज याद येता. सांगपाची गोश्ट कितें, जी पोकळी निर्माण जाली गोंयच्या राजकारणान, ताच्या विरोधकांक हें करपाक कळूंक ना, कॅपिटलायज ताजेर करपाक कळूंक ना, एकाय पार्टीक जमूना. कदाचित वेळ वतलो, पण भारतीय जनता पार्टी जो पर्यंत लिडर आसा तो पर्यंत लिडराचे कॅप्चर करता इमेज आणि मतां मेळयता, पण लिडर गेल्या नंतर ती कोसळून पडना.
हे गोंयांत सिद्ध जालें अशें म्हाका दिसता. लिडर गेल्या नंतर काही प्रमाणात नुकसान जालेच आणि जाताच, पण तरी सुद्धा बीजेपीन जे यश मेळ्ळें, इवन साऊथ गोवान तेंच्यांनी ज्या पद्दतीन लढत दिली, म्हापशा ज्या पद्दतीन फायट दिली, ते म्हाका अशें दिसता इवन पणजे इक्वेशन वेगळे आसपाचे अशें दिसता की पर्रीकर जरी ना तरी ती पोकळी भरून काडपाचो बीजेपीन प्रयत्न केला. आणि ताजें कारण अशें की इट इज अ केडर बेस पार्टी, ऑर्गनायझेशन आहा, संघटना आसा, त्यामुळे ते जाता. दुर्गादास, यू फील दॅट ही पोकळी भरून काडपाच्या दृश्टींतल्यान पयलीं पावल मारला भारतीय जनता पक्षान? हय, पळयात तांचे कशें आसता, बीजेपीचे एक डिसिप्लिन केडर पार्टी, म्हणजे आर्लेकर सरान सांगलें तशें, वन्स यू टेक अ डिसिजन दे हॅव टू फॉलो इन लायन, अँड दॅट हॅज हॅपन्ड इन अक्रॉस द कंट्री. तूं आतां इलेक्शन टायमार पळयताले खूब कडेन टिकेट डिनाय जाल्या सिटींग. म्हाका दिसता जवळ जवळ 60 काय 70 सिटींग एमपींक टिकेट डिनाय जाला, इफ आय एम नॉट रॉंग, 75 कितें तरी. सो दे आर फॉलन इन प्लेस. यू हॅव हार्डली पळयला की कोणी रिवोल्ट केला. तेच जर हांच्या हातून जाल्ले जाल्यार तुका म्हणना हांच्या पक्षान जाल्ले जाल्यार दे वूड हॅव बीन रिवोल्ट्स. तूं पेपरार बसो हें जाला तें. सो समवेर डिसिप्लिनाची गरज आहा, आनी आय थिंक दे आर वर्किंग ऑन इट. तांचे केडर बेस्ड पार्टी, केडराचो स्ट्रेंथ तांणी दाखयल्लो आसा. पोकळी भरून काडपाच्या दृश्टींतल्यान पयलीं पावल बरोबर, पोकळी भरून काडपाच्या दृश्टीन पयलीं पावल म्हाका दिसता कशें की येस अशें एक चित्र तयार जाल्लें. आनी पणजेकार स्पेशली ह्या इलेक्शनाक कांय कॉर्नरांनी एक अशें लक्ष पणजेकार स्वता म्हणटाले की मनोहर पर्रीकर ना जाल्यार बीजेपी कांय ना, ते तेंच्यांनी करून दाखयलें. शेवटी बीजेपी तेंच्यांनी उडयलीच. पूण मनोहर पर्रीकर वॉज अ टॉलेस्ट लिडर ऑफ बीजेपी हे मान्य करपाकूच जाय. पूण ज्या वेळार 2017ची निवडणूक जाली आणि 2017च्या निवडणुकीन भाजपाचो पराभव जालो, भाजपाचे टॉल लिडर पडले आणि भाजपा अल्पमतान आसोनूय मनोहर पर्रीकराक दिल्लीसून हांगा हाडून सरकार करपाचो जो प्रयत्न जालो, म्हणजे अशा घटकांक एकठांय येवचें पडलें ज्या घटकांनी भाजपा विरोधात रान उडयल्लें. म्हणजे गोवा फॉरवर्डा सारको पक्ष त्या टायमार प्रॉमिनंट विरोधी पक्ष म्हणून तेंच्यांनी काम केल्लें. अपक्ष रोहन खंवटे सारको मनीस तुटोन पडटालो बीजेपीचेर. त्या सगळ्यांक मनोहर पर्रीकरान अशा आपल्या कवेन घेवन सरकार केलें. थंयसरूच मनोहर पर्रीकराच्या आयडेंटिटीक खंय तरी एक क्रॅक गेलो. म्हणजे ज्या लोकांच्या मनान मनोहर पर्रीकरा बद्दलची इमेज असली ती इमेज खंय तरी हर्ट जाली. आता एक चमत्कार आणि एक म्हणजे कसो निसर्गाचो बदल असता पळया. भाजपा ही सदांच आयडियोलॉजी फुडें घेवन वचणारो पक्ष अशी एक भाजपाची इमेज असली. एका वेळार आयडियोलॉजी ही भाजपाक श्रेष्ठ असली, आयडियोलॉजी कडेन कसलीच तडजोड करचे ना. आणि काँग्रेस ही प्युअर प्रॅक्टिकल असली. ताका आयडियोलॉजी म्हणटा ती काँग्रेसीची हांव यतीशा कडसून फर्स्ट टायम आयकता आयडियोलॉजी त्या पक्षाक आसा म्हणून. हांवें तरी पळोवना आयडियोलॉजी आसत ती कितें ती वेगळी म्हाका दिसता ती कसली ती खबर ना म्हाका. पूण निवडणूक कशें जिखप ही तेंची आयडियोलॉजी. आणि खंयच्याय पद्दतीन आणि ते सदांच इतले तेंची गोंयच्याच बाबतीन जर हिस्ट्री पळयशीत, भाऊसाहेब बांदोडकराच्या वेळार ज्या काँग्रेस पक्षाक विधानसभेन प्रवेश सुद्धा करपाक मेळोंक ना, भाऊसाहेब बैतूक तेंच्यांनी जो कितें फॉर्म्युला हाडलो कोणूय येवन निवडून सरकार तेंचें. सो ही तेंची आयडियोलॉजी. पण आयज उलटो प्रवास सुरू जाला दुर्दैवान की आयज यतीशा सारको काँग्रेसीचो मनीस आयडियोलॉजीचें उलयता आणि भाजपा प्रॅक्टिकल करपाक शिकला की आयडियोलॉजी तुजी सत्ता कशी मेळप. व्हेरी फायनल वाइंडिंग अप करतना यतीश, आय स्टार्ट विथ यू. व्हॉट आर युअर two biggest takeaways of this election? Two biggest takeaways is that we have to further strengthen the organization. We have to do, analysis and come about with the right implementation roadmap, which party I'm sure will do after consulting everybody from within. Number two takeaway, I have not understood that how people, after agitating so much against the BJP, गोंयानूच घ्या, मायनिंग इशू, अनएम्प्लॉयमेंट इशू, जॉब्स इशू, बेरोजगारी सगळें आसतना हाऊ पीपल हॅव वोटेड BJP अगेन. what has led them to vote for BJP again? I have not been able to understand. So I think we'll have to ponder on these things and we'll have to sit and... Two biggest takeaways of this election? See, one thing is people are looking at development. There is a clear cut message. ते आता डिफेक्शन मध्ये लोकांक लागना and people are looking at development. Second is people are looking at full time professional politicians. कारण तू जिंकला ते सदांच ग्राउंडर आशिल्ले लोक. आज थंय दीपक पडलो, तो आतांच तयार जालो एक महिन्याभर अचानक. सुधीर पडलो,
हालीच कॅन्डिडेट म्हणता येतो, देर वॉज नो ग्राउंड वर्क. सो पीपल आर लुकिंग ॲट फुल टायम पॉलिटिशियन्स हू विल डेलिव्हर अँड दे वॉन्ट डेव्हलपमेंट टू हॅपन. सो दिस इज माय टेक अवे फ्रॉम दीज रिझल्ट्स. सिद्धार्थ, 2 biggest takeaways? 2 biggest म्हणल्यार आतां लोकांचे परसेप्शन्स एवरी इलेक्शन चेंज जाता डिपेंडींग ऑन सर्कमस्टेन्सीस. ओके, त्यो सर्कमस्टेन्सीस ग्राउंड लेवलाक तर तूं आसलो जाल्यार त्यो समजूंक शकता. थोडे दीस सडनली आयलो आनी हें काम करपाक सुरू केलें, हें जायना. सो यू हॅव टू बी एट ग्रासरूट लेवल टू अंडरस्टँड वॉट आर द सर्कमस्टेन्सीस आनी त्या प्रमाणे मागीर काम करपाक जाय. तरूच सद्गुरू, 2 biggest takeaways कितें? देशभरातले आणि गोंयचे जर सिच्युएशन पळयलें तर पीपल नीड डिसिजीव लिडर. म्हणजे तुजी आयडियोलॉजी किंवा तुजी बाकीच्यो गोष्टी ह्यो दुय्यम जाता, सेकंडरी जाता. लोकांक डिसिजन घेवपी कार्यक्षम असो लिडर जाय आणि विरोधकां कडेन तो लिडर नासल्या कारणान सगळी कडेन पराभव जालो. आणि दुसरे त्याच बरोबर तुजें संघटनात्मक बळ जाय. हे ह्या इलेक्शनान सिद्ध करून दाखयले. तुजें जर ऑर्गनायझेशनूच ना तर केवळ बाकीचे आयात करून बीन तुम्ही निवडून येऊ शकना. किशोर, 2 biggest takeaways? म्हाका दिसता 24 तास लोकां खातीर तत्पर रावप, 24 तास लोकां खातीर अवेलेबल रावप, लोकांचे जे डिमांड्स, ज्यो मागण्यो, ज्यो अडीअडचणी आसतात त्यो पुरोवपाची तुज्या कडेन आर्थीक कुवत आसप आणि त्याच बरोबर तुज्या कडेन पक्षीय संघटनात्मकाची ताकद आसप. हें आयच्या राजकारणाचो एक फॉर्म्युला ठरलेलो आसा. ह्या फॉर्म्युलान जर वचात जाल्यार यश हें हमखास आसा. त्यामुळे जे कोण इन्वेस्ट करपाक सोदतात राजकारणान त्यांच्या खातीर एक क्लियर पिक्चर आसा. इन्वेस्ट म्हणजे कसो की निवडणूक येयली आनी उमेदवारी घेतली आनी देंवलो म्हणून जायना. म्हाका 2022 निवडून जर येवपाक जाय जाल्यार आय हॅव टू प्लॅन, आय हॅव टू जॉयन अ पर्टिक्युलर पॉलिटिकल पार्टी हू हॅज हीज ऑर्गनायझेशनल बेज. म्हाज्या कडेन आर्थीक ताकद जायी, कोणूय सीक पडलो जाल्यार ताका मदत करपाची, कोणा खातीर धांवपाची, हें सगळें जर जुळोन येत जाल्यार पॉलिटिक्स हो एक सिंपल आयज एक मार्ग ठरलेला. तत्वां, विचार, आयडियोलॉजी, समाजाचें बरें, देशाचें बरें, ह्यो सगळ्यो गोश्टी नगण्य, ह्यो पयल्यो गोश्टी ज्यो पयल्यो लोकांक दिवंक जाय त्यो. दिस हॅज बिकम द रियल पॉलिटिक्स. एकूच इंटरजेक्ट करता. आय विल वॉन्ट टू डिसएग्री इन अ पार्ट देर. आमी आयडियोलॉजिकल राजकारणाचें म्हत्व लोकां पर्यंत पावोवपा जाय, लोकांचे इश्यूजूय घेवपाक जाय, डिलिव्हरीचेरूय भर दिवपाक जाय आणि वी हॅव टू मेक पीपल सेंट्रीक पॉलिटिक्स. हातूंत दुबाव ना. पण आयडियोलॉजी कडेक उडोवची. लोकांच्या तकले भितर जेन्ना तो मुद्दो प्रायोरिटी म्हूण येना मतदान करतना आमी लोकांक सांगपाक जाय, पॉलिटिकल पार्टीच्या कॅनवासा वयल्यान कुशीक पडटा. आमी लोकांक सांगपाक जाय की हे आमची आयडियोलॉजी, ही तांची आयडियोलॉजी, हे मुद्दे, ह्या मुद्द्यांचेर राजकारण करपाक जाय कित्याक आमी बरें गव्हर्नन्स सोदतात. राजन बाब, 2 biggest takeaways ऑफ दिस इलेक्शन? पहिली गोष्ट म्हणजे खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन आपल्या कार्यकर्त्यांक आणि मतदारांक ग्रहीत धरपाक जायना. नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रँटेड. ते कार्यकर्त्यांच्यो कितें कांय गोश्टी आसत, तें आसत, तांचे कडेन लक्ष दिवपाक जाय. तो हाल्या हांव निवडणूक येतकच तो भायर सरून, म्हणजे आमी कॅडर बेस्ड पार्टी, आमी सुद्दां तें करपाक जाय की आयलो कार्यकर्त्याक ताजें एटेन्शन दिवप, ताजे कांय 4 गोश्टी आसप त्यो करून दिवप. तशेंच मतदारांचें आसता. मतदारांकय आमी येतले, आमी उबे रावतले, आमी आमची येदी व्हडली पार्टी आसा बी अशें म्हणून आमचें जावचें ना. ह्या दोगांय कडेन आमी लक्ष दिवपाक जाय. आनी दुसरी गजाल म्हणजे आत्तां आमी सगळ्यांनी स्थिरता दिवपी सरकार हाडपा खातीर प्रयत्न करपाक. स्थैर्य जाय. जें स्थिरता आसत, स्टेबिलिटी आसत जाल्यारच डेव्हलपमेंटाचो इश्यू फुडें वता. ना जाल्यार डेव्हलपमेंटाचो इश्यू स्थैर्य नासलें सरकार. येस, अँड वी वील डू दीस. हांव इतल्याचेर थांबता. खूब बरी चर्चा जाल्या आनी मेजर ह्या इलेक्शनाचो कॅनवास आनी त्या कॅनवासा वेले रंग आमकां कितें सांगतात हाजेर फाटली एक वर आमी डिस्कशन केलें. कार्यावळ आमी हांगाच थांबयतात. पॅनला खातीर खासा करून थँक्स अ लॉट. तुमी आयले, इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.